नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। जीएमसी कडचे हर्ष वॅनीवयल्यान आक्षीचो आमदार सिल्वेर आणि आरोग्य मंत्र्याचे वाजले। विश्वजीत म्हणटा प्रायव्हेट हर्स वॅन माफिया जीव्हीकेचे फ्री हर्स वॅन सर्व्हिसी आड प्रकरण मुख्यमंत्र्याकडेन। बाबूश मोन्सेरात सोदतालो बीजेपीची तिकेट मेळूंक ना म्हणून काँग्रेसीत विनीत तेंडुलकराचो बॉम्ब। बाबूश म्हणटा बीजेपी ऑफिसात सतीश धोंडाक मेळूंक गेल्लो, तिकेटीक न्ही। बीजेपी काँग्रेसीचे स्मार्ट सिटी वयल्यान दिशी चडार। गिरीश म्हणटा लाखाची टेंडराक कोट्यांक। सावयकार म्हणटा काँग्रेस म्हणटा ती अर्धी कामां दिवकूच ना, भ्रष्टाचार खंयचो। सर्जिकल आणि एरियल स्ट्रायका वयल्यान मंत्री माविन वेंचणूक आयोगाच्या स्कॅनरा खाला। मोदीचे ताळगांवच्या सभेत पर्रीकार मोदीक जाहीर क्रेडिट दिले म्हणून माविनाक नोटीस। आयतारा गोंयांतूय मेडिकल कोर्साच्या प्रवेशाची NEET हजारांनी भुरग्यांनी केंद्रीय विद्यालयांनी दिली चाचणी। इंजिनियरिंग फार्मसी डिग्री कोर्साची GCET 7-8 मायाक। आणि जिनो कप अंडर 16 क्रिकेट सर्तीत MCC वस्ताद जिनो थारले उपवस्ताद। जीएमसी कडचे हर्स वॅन सर्व्हिसी वयल्यान आक्षीचो काँग्रेस आमदार फ्रांसीस सिल्वेर आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचे वाजला। जीएमसी जीव्हीके सरकाराच्या वतीन फ्री हर्स वॅन सर्व्हिस दिता। प्रायव्हेट हर्स वॅन माफियाक ते जाल्ले नाका म्हणून खंय उपद्रव करतात। प्रायव्हेट हर्स वॅनींक जीएमसींतल्यान भायर सरात म्हणून डिनान ऑर्डर काडल्या उपरांत सिल्वेरा आणि हर्स वॅनवाले चाळवले। तांणी प्रकरण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडेन व्हेलां। सोमारा जीएमसीत बोवाळ घालपाची तयारी। प्रायव्हेट हर्सवाल्यांक जीएमसींतल्यान भायर सरात म्हणून सांगला, तरी आसतना ते वचनात म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन इश्यू केला। आमदार सिल्वेर खंय जीएमसीच्या दोतोरांक धमक्यो दिता। Was really shocked to get a message from the Dean of Goa Medical College that Mr. Francis Silvera, MLA Santander constituency of the Congress Party, has threatened him with dire consequences if the ambulance mafia are not if they are vacated from Goa Medical College. Under GVK MRI 108, we have started a free hearse van services on lines of the Karnataka government. And this is a type of service that we thought is very essential, and we have started these services. And we have taken a decision and a government decision to evacuate all these ambulances who have become a mafia in the Goa Medical College, exploiting the people, and throw them out of the premises of Goa Medical College. And through this video, I would like to tell my friend Mr. Francis Silvera, any amount of arrogance from his side will not have any effect on the government. I have discussed this issue with the Honorable Chief Minister also. सिल्वेर म्हणटा दोतोरांक धमकीनी विनवणी केल्या। प्रकरण मुख्यमंत्र्याकडेन पावला। प्रायव्हेट हर्सवाल्यांक सरकारी स्किमीत घेवचे म्हूण सिल्वेर मागता। विश्वजितान प्रकरण ताणून धरल्यार जीएमसीचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी। दोतोराक हांवें धमकी घालूंक दोतोराक फकत रिक्वेस्ट केला, बाबा तांकां दोनूय पार्टींक आपोवन मिनिस्टराक येयलो म्हणटा डिस्कस करुया, तांकां आपया, कितें आसा तें सोल्युशन काडया। आमी रेडी आसात। माफिया म्हणल्यार उतर कितें? खंयचे गुंडा येयले? तूं आसतलो गुंडा, तूं तें चड चिंतनाका। आमी तेंचे बरोबर रावतले आनी तांकां हेल्प करतलेच। तूं कितेंय करीत जाल्यार आमी तुका वगी रावपाक ना। आख्खें तुवें सांखळीचे वालपयचे हाडून भुरगे भरलेले आसात, आमी तुका वगी रावतले। आतां हेज्या फुडें हांव तुका वगीच रावपाक ना। CMान म्हाका सांगलां, तूं रिप्रेजेंटेशन दी, फुडें कितें आसा तें आपूण पळयता। तरी तर हें काम तरी जायना, आमी थिंगा मोर्चा काडटले आनी थिंगाच बसून रावतले। तुमी म्हाका अरेस्ट करता जाल्यार कर, आनी भितर उडयता जाल्यार उडय, हांव भितर वचपाक रेडी आसा। पूण ही फ्री सर्वीस दिल्या म्हूण हांवूय हॅप्पी, पूण तेंच्या अंडर ती तांकां कर। ते फ्री सर्वीस दिवपाक रेडी आसात। हे सगळे भुरगे आसा पळय, ते फ्री सर्वीस दितले। तूं तांकां पयशे दी आनी फ्री सर्वीस। तेंचे 20 गाडी आसात, तुका कडेन जाता तितले तेंचे गाडये घे, थोडे दवर। तुका कडेन जाता तितले तेंचे कितलेय पयस आसूं ते, तांकां तुका कितले पयशे लागतात, कितले किलोमिटरान तूं दिवपाक सोदता, दिसाक दिवपाक सोदता, तांकां दी। ते आपण चलयतले। गरीब भुरगे ते आमकां माफिया हें तें म्हणून आमकां पातळटा। आमची तर कोणाची एम्ब्युलन्स सर्वीस कोत्ता तेंची एक पूण पुलीस स्टेशनार केस आहा जाल्यार आमची तेणें सोदून काडची आनी आमकां तेणें फॉरेन माफिया म्हणून आमकां तेणें पाचारचें। आमच्या बायल भुरग्यांक तर जरी तर उपाशी पडली, आमी तेजे घरा कडेन पासून वचोन न्हिदपाक आमी रेडी आहाय।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सिल्वेराक हॉर्स व्हॅन वाल्यांचे वतीन रिप्रेझेंटेशन दिवंक सांगला. जीव्हीकेचे 3 हॉर्स व्हॅनी हाडून जीएमसीन फ्री हॉर्स व्हॅन सर्व्हिस सुरू केल्या. मात जीएमसीचो आवाज पळयल्यार ह्यो व्हॅनी पावना. आता मुख्यमंत्री ह्या इशूत नेमको कशे तरेन मेतेर जाता ताचेर हॉर्स व्हॅन वाल्यांची नजर. विश्वजीत राणे आसा लंडनात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबूश मोन्सेरात पणजे बीजेपीची तिकेट सोदतालो. हांगा दाळ शिजूंक ना म्हणून काँग्रेसीत गेलो. आमदाराक जाल्यार आमी पक्षान घेता. बाबूशाक तिकेट दिवंक आमी तिकेटीचें दुकान उक्तें करूंक बसूंक ना म्हणून बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान बॉम्ब घालो. विचारल्यार बाबूश म्हणटा बीजेपी ऑफिसांत सतीश धोणाक मेळूंक गेल्लो, तिकेटीक न्ही. इलेक्शन डिक्लेअर जातकर पणजेची बायपोल डिक्लेअर जातकर एक 3-4 दिसांनंतर तो आयिल्लो आनी आमच्या ऑफिसान भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसान आयिल्लो आनी तो भारतीय जनता पक्षाची तिकीट मागतालो पणजी मतदारसंघांतल्यान बाय इलेक्शन लडपा खातीर. आमी कितें दुकान उगडें करून बसूना. समज काँग्रेस पक्षाचो आनी कोणी आमदार बी आशिल्ले येता जाल्यार आमी एखाद वेळ विचार करीत आशिल्ले. रेडीमेड आमकां उमेदवार कितें आमचे कडेन उमेदवार खूब आसात आनी ताका आमी स्पश्ट ना म्हणून सांगले. तेन्नाच तो मागीर पडपा खातीर काँग्रेस पार्टीन गेलो. कोण निवडून येतलो? निवडून आमचे येतलो. सिद्धार्थ कुंकळकर पणजींतल्यान निवडून येतलो लोकांच्या आशिर्वादान आनी सपोर्टान. समजा बिमला ते मागीर 23 तारखे नंतर पळोवया. पक्ष तेजो पक्षा बरोबर 15 लोक आसतले. तो आयलोच जाल्यार समजा, पूण ते समजा बी ते आतां ना. आमी 23 तारखेक फूल उत्तर दिल्लें सगळ्या गोंयकारांक की आपूण जेन्ना सरकारान आसतलो तेन्ना आपल्या सरकारान बाबूश मोन्सेरात हो केन्नाच नासतलो. आमी बी तेका लागून भारतीय जनता पक्षान तेका तिकीट दिवना. तेज्या उतराचो आमी मान बाळगला आमच्या माजी मुख्यमंत्र्याचो. बाबूश खंय बीजेपी ऑफिसांत सतीश धोणाक मेळपाक गेल्लो. I went to BJP office. I met Don't. Okay. Yeah, I got a good relation as far as Don't is concerned. But what I discussed with Don't, that Don't knows and I know. So from where Tendulkar came to know what? केन्ना गेल्ले तुवें BJP? I went long time back. It is much before I resigned from Goa forward. Okay. अर्चित गेल्ले तुमी? No, I went. No, I see, Baba. I have got good relation with Mr. Satish Don't. I have got good relation with everyone. So I went there basically to tell him that I'll be leaving this thing to join the Congress. पहिले म्हणाला दिगंबर कामत की दिगंबर येयलो म्हणून हे जावपाक CM जावपाक. आतां म्हणलेलें हांव येयलो म्हणून तिकेट मागता. फाल्यां म्हणटले गिरीश येयलो जाय जॉइन जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी सरकार स्मार्ट सिटीच्या नांवान तिजोरी लुट्टा म्हणून काँग्रेसीन पणजे प्रचार सुरू केला. स्मार्ट सिटीच्या नांवान फक्त वण्टी रंगोवंक, टायल्स बसोवंक कोट्यांनी पयशे कड्डितात म्हणून गिरीश चोडणकाराचो आरोप. ताका आयतारा नवीन सावंतकारान जाप दिली. कामां 2016तल्यान चल्ल्यात. काँग्रेस 2019 जागी जाल्या. काँग्रेस म्हणटा ती अर्दी कामां खंय दिवपूच ना. भ्रष्टाचार खंयचो? आनी आमी गेले 2 वर्सां सुद्दां बोवाळ मारतात की उदक हें पणजेकारांक 2 तास सुद्दां सारकें मेळना. ते किमान 10 तास तरी उदक मेळपाची वेवस्था जावपाक जाय. सो ह्या 20 कोटी हांगा खर्च करचे ते कॅन्सल करचे इमिजिएट टेंडर. आनी हे जर कॅन्सल करना जाल्यार आमी तेजेर विजिलन्सान सगळे कंप्लेनी घालतले. हे ओल्ड PWD ऑफिस जें आसा तें डेव्हलपमेंट करपाच्या संबंधान अजून पर्यंत टेंडर सुद्दां अवॉर्ड जाल्लो ना. तेजे खातीर अजून पर्यंत कोणी बिडरूय येवना. आतां ही जर गजाल आसत, जर बिडर तेजे खातीर येवना, टेंडर जर कोणाक अवॉर्ड जावना, वर्क ऑर्डर जर कोणाक इशू करूना, जाल्यार स्कॅम खंयच्यान आयलो? लोकांक कृपा करून दिशाभूल करपाचें काम काँग्रेस पार्टीन करचें न्ही. सगळे त्या झेब्रा क्रॉसिंगाचे तशें खंय झेब्रा क्रॉसिंग खंय मारतले? 35 लाख रुपया झेब्रा क्रॉसिंगाचे पेंटिंगाचे. हे कोणाक अजाप दिसतले म्हणजे भांगराचो पेंट मारता म्हणून. आतां झेब्रा क्रॉसिंगाच्या संबंधान जी म्हायती घेतल्या त्याच्या आधाराचेर अजून तेजें कामूच अजून अलॉट जावना कोणाक. 35 लाखांचें काम 35 लाखांचें काम अलॉट जाल्लें आसा तें आपल्याक दिवचें. काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट सांगता. आतां हांकां कित्याक दिवचें? संवय आसा न्ही ती. अशें दिसता एक फावट म्हणून मागता आपल्या कडेन दिवचें म्हणून. पूण खरें म्हणजे हो कामूच जर अलॉट जावना, हे पयशांच्या मुखारूच जर वचूना जाल्यार खंयच्या हातून खंयचो स्कॅम आयलो? हो आतां ल्हानसो ब्रीज म्हणजे पायप चलोन वचपाचो आनी हो स्ट्रक्चर सगळें आशिल्लें तशें आशिल्लें पयलीं. फक्त ताका वयर टायल्स लायल्यात.
आणि ह्या टायल्सांची किंमत 1,20,00,000 आणि जर थोडे पयशे घातले जाल्यार आनी एक पूल असलो जाता आशिल्लो आणि ते परिस्थिती पळयाक त्या GSIDCन पेमेंट केला हेचो 1,20,00,000 ते 1,20,00,000 खर्च करपा सारके टायल्स आसा खंय? स्मार्ट सिटीच्या माध्यमांतल्यान हे नवे नवे प्रोजेक्ट जे आसात ते इम्प्लिमेंट करपा सारके आसा आणि तेजें काम जें आसा तें चालू आसा. आतां काँग्रेस पार्टीन आरोप केला की हातूंत भ्रश्टाचार जाला म्हणून. खरें म्हणजे 16 पासून हें काम चालू आसा. 19 जेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकारान फॉर्म भरलो तेजे उपरांत काँग्रेस पार्टीक जाग आयली आनी तांकां भ्रश्टाचार दिसपाक लागलो. पणजीची पोटवेंचणूक 2 सप्तकाचेर तेंकली. 19 मार्चच्या फायनलीक उमेदवारांनी प्रचाराक दीस रात एक केला. सध्या घराघरांनी प्रचाराचेर नेट. पर्रीकाराच्या मतदारसंघाचेर सगळ्याच्याच पक्षांचो दावो. बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळेकार, काँग्रेसीचो बाबूश, गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकार, आपाचो वाल्मिकी दर एकलो गिमाच्या तळपाक घाम काडटा. बाबूश आपल्या पद्दतीन ताका आधार म्हणून काँग्रेस आपले तरेन प्रचाराक देवल्या. भारतीय जनता पार्टीचा 5-0 निकाल अजून लागलो आणि 6-0 हो 19 मेक जावपाचो आसा. पणजेकार आमच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आसा. पणजेकारांचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसा. 25 वर्सां आमचे कार्यकर्त्यांनी पणजेकाराची सेवा केल्या. सगळ्यांच्या सुखदुख्खांक भाग घेतला. आमी सगळे जाण सामील जाता आनी म्हणून म्हाका दिसता हो 6-0 रिजल्ट जातकीर काँग्रेसीक खंयचीच जाप उरची ना. जे लोक आयज सांगता की 100 दिसान आपूण कॅसिनो हालयतलो ताजे मनसुबे आसा. कॅसिनो हे पणजेच्या न्हंयक आसा ते पणजेक हाडचे, पणजेच्या हॉटेलांनी घालचे. हो फटींगपणाचो धंदो हो पणजेकार सहन करचे ना. लोक आपल्या तोंडांतल्यान सांगतात की आमकां चेंज जाय म्हणून. तेन्ना आज आमचो कॅन्डिडेट शॉर्ट ऑफ टायम तो एके सायडीन भोंवता. काँग्रेसचे आमी सगळे आमदार आनी पार्टी बॅरर्स दुसरे सायडीन भोंवता आनी तिसरे सायडीन ताची आमची मॅडम जेनिफर भोंवता. सो दॅट वी हॅव टू कवर द फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. गोवा सुरक्षा मंचाचा वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एक लक्षात येता आमी निवडणुकीन जे उतरल्या ते जिखपा खातीरच उतरल्या आणि आता लक्षात येता की भारतीय जनता पार्टीचे वोट्स जे आसा हे ढासळूंक लागले. काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोसेराताक दवरल्यामुळे काँग्रेसीतले बरेच मतदार जे आसा तांचो भ्रमनिरास जालो आणि सगळ्या प्रकारचे ते लोक उलयतात कॅन्डिडेटा बरोबर. त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमकां बदल घडोवन हाडपाक जाय आणि त्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंचाच्या स्वच्छ उमेदवाराच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले असो एक निर्धार सगळ्यांनी काही घरांनी आमकां काँग्रेसवाल्यांनी उलोवन दाखयलो. विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इज बॅक. पाकिस्तानाचे F-16 उडोवपी हो फायटर पायलट 2 म्हयन्या उपरांत परत इंडियन एअरफोर्साचे ड्युटेर. F-16चे कॉम्बॅटात ताचे MiG-21 पाक व्याप्त काश्मीरात कोसळ्ळे आणि अभिनंदन 2 दीस पाकिस्तानाच्या कस्टडीत उरिल्लो. कितले तेंपान तो श्रीनगरात बरोबरच्या कमांडरा बरोबर सेल्फी दितना व्हायरल जाला. ओके, ये लास्ट फोटोग्राफ है. ये सारे फोटोग्राफ्स आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए. ठीक है, मैं उनसे खुद से नहीं मिल पाया. ठीक है, लेकिन मेरी जो उनके लिए है. ठीक है, तो जब आप उनको ये फोटोज आप दिखाओगे, ठीक है, उनको प्लीज बोलिए कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बहुत लोगों की दुआएं थी मेरे ठीक होने के लिए. ठीक है, और उनमें से आपके परिवार वाले भी थे. तो ये सारे फोटोग्राफ्स आपके परिवार के लिए, आपके लिए. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सर्जिकल आणि एरियल स्ट्रायका वेल्यान पंचायत मंत्री माविन वेंचणूक आयोगाच्या स्कॅनराखाला. ताळगांवां श्यामाप्रसाद स्टेडियमार प्रधानमंत्री मोदीचे सभेवेळार माविनान आचारसंहिता मोडली म्हणून प्रकरण आयोगा कडेन पावलां. सर्जिकल स्ट्रायकाच्या क्रेडीट पर्रीकाराक आनी बालाकोट एअर स्ट्रायकाचे मोदीक म्हणून माविन उलयल्लो. आयोगान सोमारा सांजे मेरेन माविनाची जाप मागल्या. आमचेच एक सपुत्र उरी जाला तेन्ना सर्जिकल स्ट्रायक करून दाखयले. कितें दाखयले की आमचो एक गोंयकार
जे अमेरिका करता, जे इस्रायल करता, आमचो भारत देश करपाक शकता. हे आमचे गोंयकारान करून दाखयले आनी बाप्परेकारान दाखयले. आमचे कडेन न्यूक्लियर वेपन्स आहा म्हूण आमकां भिवयताले. मोदीजी कॉल द ब्लफ. तेणे कितें दाखयले? आपले एअरफोर्स धाडून तेंचे जे टेररिस्ट आहात तांकां बॉर्डर क्रॉस करून मारून आपली या देशाची ताकद दाखयली. वालोर तेका या देशाचो मान सन्मान वयर काडलो. मोदीचे सभे वेळार पंचायत मंत्री मॉविनान केल्ले हे भाशण वेंचणूक आयोगाचे स्कॅनरा खाला आयला. मोदी सभे घेवचे आदी उमेदीन भाशण करपी मॉविन सर्जिकल स्ट्रायकाचो विशय काडून ताचे क्रेडीट आदलो रक्षा मंत्री आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकराक दिवन मेकळो जालो. बालाकोट एअर स्ट्रायकाचे क्रेडीट खंय प्रधानमंत्री मोदी. काँग्रेसीचो म्हणयारो रोहित ब्रासडिसान प्रकरण वेंचणूक आयोगा कडेन व्हेल्ले. आयोगान मॉविनाचे कोंकणी भाशणाचे भाशांतर करून केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक धाडले. थंयच्यान मॉविनाक नोटीस पावली. सोमारा सांजे 5 मेरेन ताचे कडच्यान जाप मागल्या. प्रुडंटान मॉविनाक गाठपाचो यत्न केल्लो. तो फोनूच उखलिना. जवानांच्यो प्रतिमा वा रक्षा दळांचो वेंचणूक प्रचारांत वापर करूंक आयोगान बंदी घाल्या. इतले आसूनय बीजेपीचे फुडारी सर्जिकल आनी एरियल स्ट्रायकाचे वेंचणुकेंत राजकारण करतात म्हूण विरोधकांचो बोवाळ. बाकीच्या बरोबर मॉविनूय सांपडलो. आयोगान सोमारा सांजे मेरेन मॉविनाची जाप मागल्या. जाप येना जाल्यार वेंचणूक आयोग एक्शन घेवंक मेकळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, नर्सिंग असल्या वैजकी डिग्री कोर्साच्या प्रवेशाची NEET राष्ट्रीय प्रवेश चाचणी आयतारा गोंयांतूय जाली. केंद्रीय शिक्षण मंडळा खाला केंद्रीय विद्यालयांनी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सी ही चाचणी घेता. भुरग्यांनी फोंड्यां, वास्को, नेल्ला केंद्रीय विद्यालयांनी जाल्यार मडगांव नव्या ब्लूम्स इंटरनॅशनल स्कुलात NEET दिली. इंजिनियरिंग आनी फार्मासी डिग्री कोर्साची GCET 7-8 मायाक जातली. 3,500 भुरगीं GCET दितली. Normal, yeah. Medium. Bio 95% was like NCERT based only, so it was good. Even chemistry was NCERT based. मेन रोड में बोर्ड भी नहीं था. इंटरनेशनल स्कूल है, नीट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है. एटलीस्ट मेन रोड में बोर्ड तो डालना चाहिए स्कूल के लिए. बच्चे लोग बहुत दूर से आए, कोल्हापुर, वेंगुर्ला, सावंतवाड़ी, और उन लोगों का पेरेंट्स भी स्कूल ढूंढ के बहुत थक गया है. और उन लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं, आधार कार्ड उधर लाने के लिए वापस जाना पड़ा. सवाडे इधर नजूर है. कितले भुरगीं अशी थंय आमी वता तेन्ना फाटी आशिल्ली जाणा, टायमार पावूंक ना ते हांगा. ताका लागून बोर्ड आनी पार्किंग वेवस्था. आनी आतां हांगा पेरंट्स थोडे पयशे येतात, तांकां वचपाक मेळना. रावपाक जाय जाल्यार तांकां एक रावपाक अशें कितें शेड बी जाय, कित्याक हें पयलें आयलें. जिनो कप अंडर-16 क्रिकेट मडगांव क्रिकेट क्लब जिखले. बिट्स पिलानी ग्राउंडार जाल्ले फायनलीत MCCन जिनो कोल्ट्साचेर पयले इनिंगेत घेतिल्ले लिडाचेर वस्तादपण जोडले. पयली बॅटिंग करून MCCन 247 रन काडिल्ले. उपरांत जिनो 77 रनाचेर ऑल आउट. दुसऱ्या इनिंगेत FCCन 168 काडिल्ले. जिनोन दुसऱ्या इनिंगेत दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना 33 ओव्हरींनी 1 विकेट वगडावन 64 रन काडले. For you also. Many of you might have learned that even the ground, Porvorim ground, which is there of GCA, I don't know what is going to happen. Whether the ground will be kept as it is, because the government has given an undertaking to the court that they will take over that entire premises of Goa Cricket Association, including the ground. And what they will do, perhaps they will keep the ground. Let us hope that they will keep the ground and make it available
to all the cricketers who are at least from the northern part, so that they can have the ground to play. But a coach is very important for your mental strength and how you approach the game. And I'm very happy to note that with these corporates that are coming in, with the professional approach that they are having in terms of coaching, in terms of the support staff, and the support that they give to the players, it is showing effect. धाडी, थिगूर, रावस, काळुंदरा, पिट्टोळ कुडतडकारांनी आयतारा तळे मारले. 6व्या उदकांतल्या हे नुस्त्याक घे म्हणून गर्दी पडटा. मिर्ग तेकलो काय कुडतडच्या लोकांचो वर्सुकी उपक्रम. पितोळ दाडी दाडी म्हळ्यार काडू म्हणटा तेका आनी तामसो आनी थोड्यो हे मेळ्ळे पोच्च्यो तिगूर ना तिगूर तिगूर भितर एक आहा 2-3 आहाय मोठे आहाय सारके आतां बारके तिगूर मेळ्ळा कितें बारके तिगूर जावन चोय आतां तो हजार चोयलो वाडोय वाडोय हाडोय 2 कितें आहाय दोनी कितें आहाय न्ही चड न्ही आतां हांव येयना जो बरो पयलीं त्या भायर चालली आनी लोक मागीर नुस्त्याक एश कोन हें करतात लोक नुस्त्याक उफट घालून वता न्हू हिंगा नुस्त्याक नाही आमी तोळे सारके निवळ तोळे तिगूर तिगूर ती काळां बी आनी पितळ आडोय आडोय न्हय आडोय आडोय दाडी 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 आनी केस कोन माताय तुमी ते हे भाशेन शिकल चड जालें उदक चड ना चिकल नुस्त्याक निवळ जाता आनी हिंगा नुस्त्याक बसपाचें हें नुस्त्याक म्हणजे हिंगा कोण सुजबूज कांय ना न्हू निवळ सारकें लोक तुमी मागीर तें नुस्तें विकताय विकतात नो परवालें कळ्ळें आनी आज गोंयकारां हें बरें नुस्तें खावपाक सगळ्या सगळ्या तोळ म्हणटा फर्स्ट तोळ म्हणटा राय तोळें एक तोळ भुकी खावपाक एक तोळ घाटाराचो तोळें फुडें तोळ्या नुस्तें मेळटा तशें खूंय तोळ्या नुस्तें ना. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.